नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती काय दोन पुलीस जिल्लो प्रशासन धरून सगळेच जापसालदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सादर केलो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट. काले पंचायतीच्या चांदीमळ वाठारांतल्या चिरेखणीन बेकायदेशीर रितीन केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालपाच्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन केली दोगांक अटक. 3 दिसां पयलीं लागिल्लो उजो आतां नियंत्रणात. म्हापसा सत्ताधार कॉम्प्लेक्साच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो. सुमार 1 लाखांचे लुकसाण. उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणात हाडपाक येस. गोंय न्युक्लियर वीज निर्मितीच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री खट्टराच्या प्रस्तावाक गोंयच्या विरोधी पक्षांचो खर विरोध. सरकारान करचो विचार म्हणटा विजय. जाल्यार सौर उर्जेक दिवचे प्राधान्य पालेकाराची मागणी. गोंयांत अणु उर्जा प्रकल्प केन्नाच हाडचे नात. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केले स्पश्ट. मुद्दे नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी फकत करतात फटीचो प्रचार आनी लोकांची दिशाभूल. मुख्यमंत्र्यान केले आरोप. गोंयांत चल्ला सोरो घोटाळो. चॅक पोस्टार एका ट्रका फाटल्यान मेजचे पडटात 25,000 रुपया. अबकारी खाते, वाहतूक आनी पुलिशेक वतात पयशे आपाचो आरोप. आता खबरो विस्तारांत. शिरगांव जाल्ली चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती काय दोन पुलीस जिल्लो प्रशासन धरून सगळेच जापसालदार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले. संदीप जॅगिसान सादर केल्लो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यान मंगळारा सादर केलो. पळयात पुराय बातमी. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती काय धोंड पुलीस जिल्लो प्रशासन धरून सगळेच जापसालदार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. संदीप जॅकिसाच्या नेतृत्वाखाला नेमिल्ल्या फॅक्ट फायंडींग समितीन तयार केल्लो रिपोर्ट मंगळारा मुख्यमंत्र्यान सादर केलो. शिरगांव जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जावन 6 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार कितल्याशाच जाणांक दुखापत जाल्ली. धोंड न्हांवन होमखंडा कडेन वतात त्याच वेळार चेंगराचेंगरी जाल्ली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार कांय धोंडांनी संयम पाळूंक ना. धोंड आनी देवीचे पावित्र्य जपपाकूच जाय पूण धोंडांनी संयम लेगीत पाळपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. जांकां मरण आयले तांच्या फॅमिलींक 10 लाख रुपया दितले. तशेंच गंभीर दुखापत जाल्ल्या दरेकाक 1-1 लाख रुपया दितले. कांय दिसां भितर तांकां हे पयशे मेळटले अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. इमिडिएट कॉज तुम्ही पळयल्या उपरांत जर पळयत जाल्यार तो एक म्हणजे ओव्हरक्राउड, नॅरो बारीक आशिल्लो आनी स्मूथ पाथवे. ओके, हेका लागून तो चड क्राउड दिसत जालो किंवा चड मोठ्या प्रमाणांत गर्दी जाली म्हणून जालो तो. आमी पळयताले लॅक ऑफ इफेक्टीव क्राउड कंट्रोल आनी जो युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आशिल्लो तो थंयसर एक प्लॅनिंग वेवस्थीत दिसूंक ना. स्पेशली रोड सायडींतली स्टॉल्स कॉम्पॅक्ट आशिल्ली तितून करून रोडाची वीथ आनीक कमी जाली. म्हणजे रोड आनी हे जावपाक शकतालो तो तेंचो रस्तो जो आसा तो कमी जालो. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार काही धर्नांनी तेंचो बिहेवियर जो आहा पळय संयम पाळपूय हे गरजेचें आसा. मुद्दामून काही धर्नांनी म्हणटात वीथ रिस्पेक्ट फॉर द होमी सगळ्या धोंड आनी देवी देवतांचो ही स्टॅम्पेज जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडींग कमिटी एक टेम्पल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पोलीस, विलेज पंचायत आनी क्राउड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा. आनी ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा. जेन्ना म्हटलें तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय ज्यो ज्यो ऍडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली. आमी देवी लैराईचे पावित्र्य, धोंडांचें पावित्र्य हे जरी म्हटलें आसत ताका लोकांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो आसा. पण तेंच्यांनी बी आमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलेल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ले. जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें तितकें कॉपरेशन तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें किंवा ते स्वताय बी क्राउड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवंक नाशिल्लो.
ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन्स वेगवेगळी दिली की जे बाबा बॅरिकेड्स घालया किंवा बाकीचे कितें हे तेंच्यांनी थंयसर आयकूंक ना. दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन हांच्यो कंटिन्युअसली मिटींग ह्यो जाल्यो, पण ज्या पद्दतीचे एन्फोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ले तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचे पावित्र्य हे लक्षात घेवन तेंच्यांनी तितक्या मोठ्या पद्दतीचे एन्फोर्समेंट जे आसा पळय ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडी हलगर्जीपणा आसा. आम्ही जे म्हणता की तांच्यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 हाज्या अंडर लिगल हे म्हणजे त्यांच्यानी वचूंक जाय आशिल्ले, पण रिलिजियस सेन्सिटी लक्षात घेऊन तांच्यानी ते करूंक ना. डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशनूय ह्या हाज्या खातीर जबाबदार आसा. डिस्ट्रिक्ट पुलीस तांच्यानी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स ते डिप्लॉय करपाक जाय तो खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षा चड केलो, पण स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. तांच्या कडल्यान व्हेरी पुअर कॉर्डिनेशन आमकां दिसून आयलें, कारण तांच्यांनी ज्या पद्दतीचे वॉच टॉवर किंवा ड्रोन्स ज्या ज्या जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ले आनी कोऑर्डिनेट करपाक जाय आशिल्ली गर्दी ज्या जाग्यार आसा ती गर्दी कंट्रोल करपा खातीर ते कमी पडलेले आसा. विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे एनओसी स्टॉलां इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी लायटीक आनी हेका स्टॉल एलोकेशन्स हे कमिटी करता, पण तेजे एनओसी दिवपाचें काम लायटी खातीर ही पंचायत दिता. तेंच्यांनी सरसकट खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय योबी प्रॅक्टिकली पळोवंक ना. एनओसी डायरेक्टली दिवंक सोदता. कित्याक लागून जाली चेंगराचेंगरी, हिस्पा भायर जाल्ली गर्दी, देंवती आनी अरुंद आशिल्लो रस्तो, गर्दी हाताळपाक प्रशासन कमी पडले. गर्देंतल्यान भायर सरतले जाल्यार वाटो नाशिल्ल्यो, तेकोन दुकानां घातिल्लीं. देवस्थान समितीन प्रशासनाक फावो ते सहकार्य करूंक ना. गर्देर नियंत्रण हाडपाक देवस्थान समितीन फुडाकार घेवंक ना. बॅरिकेड्स घालप आनी हेर गजाली देवस्थान समितीन आयकूंक ना. जिल्लो प्रशासनान सुरक्षा विशयक उपाय येवजण आखूंक ना. ज्या जाग्यांचेर पुलीस दवरपाक जाय आशिल्ले थंय दवरूंक ना. पुलिसां कडल्यान सामकें दुर्लक्ष जाल्ल्याचे दिसून आयले. वॉच टावर आनी ड्रोन सर्विलान्स सामकें जावंक ना. समन्वय साधपाक पुलीस अपयशी. सगळ्या स्टॉलांक पंचायतीन सरसकट लायट जोडणी दिली. ह्यान फुडें कितें करतले? गर्दी नियंत्रण आराखडो तयार करतले. आपत्कालीन व्यवस्थापन जाग्यार घालतले. चड गर्दी जाता त्या जात्रांची वळेरी तयार करतले. जात्रे पयलीं मॉक ड्रील करतले. जात्रेक नोडल अधिकारी नेमतले. शिरगांवा रस्ते, लोकांची गर्दी, मेडिकल आनी आपत्कालीन आराखडो तयार करतले. धोंडां खातीर वेगळो रस्तो आसतलो. बाकीच्या लोकांक ह्या रस्त्याचेर बंदी आसतली. फुडले जात्रे पयलीं स्लोप कातरून रस्ते रुंद करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत न्युक्लियर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करपाच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टराच्या प्रस्तावाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर विरोध केला. सरकारान कसलेय प्रकल्प हाडचे पयलीं विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचे गोवा फॉवर्डाचो विजय उलयलो. जाल्यार खट्टराच्या स्टेटमेंटाक विरोध करीत गोंयांत सौर उर्जेचेर भर दिवचो अशें आपाचो अमित पालेकार म्हणटा. आयकात. म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टरान काडली जीब लायली ताळ्याक अशें खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या. कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना. हांवें आयकलां ते भशेन जेन्ना हें सांगलें, जेन्ना बाब खट्टर उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें की गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी आपूण कांय प्रोड्यूस करीत ना. म्हणटकूच तुमी कितें करूंक शकता? थर्मल करूंक शकता. सो थर्मल ना म्हूण सांगलें ताणें. थर्मल ना मागीर न्युक्लियर म्हूण सांगलें. सो अशी इजी अशें कॅवेलियर मेथड म्हणून जो आहा पळय, कॅवेलियर स्टायल तुजी, अशें ओगीच विचार करनासतना उलोवप, तसलो म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो आहा. हाजेर विचार कित्याक जावंक जाय? एक म्हणल्यार सरकारान हाजेर डिपली विचार करूंक जाय. फक्त राज्यांक सांगलें की आयदर तुमी थर्मल ओ तुमी न्युक्लियर पावर करची, हाजे खातीर मंत्री हांगा आयलो आनी उलयलो अशें जायना. गोंय म्हणटा तें एक टुरिजम हब आसा आनी टुरिजम हबान ताजेर खूब म्हळ्यार इम्प्लिकेशन्स आहा. एक म्हणल्यार कितें की न्युक्लियर पावर जर तूं प्रोड्यूस करतलो जाल्यार इट बिकम्स हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर
आनी जंय हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम फूल प्रूफ आसपाक जाय. गोंयांत डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट फेल जाल्लो आहा. हें खंय दाखोवन दिलां, जुवारीन टँकिंगान अंडरग्रावंड ऑयल लीक जाली, मागीर बर्जर पेंट फॅक्टरीचो उजो पेटलो. अशें खूब कडेन आमी इन द रिसंट पास्ट वी हॅव सीन एम्युनिशन ते बेतलान तुमचे ठो जाले. हें सगळें पळयल्यार आमी कितें दिसता की आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम गोंयांत फेल जाल्लो आहा. अशा हातूंत ऑन सायट एंड ऑफ सायट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जे आसपाक जाय ते गोंयांत ना. आनी ताजे खातीर न्युक्लियर पावर करपाक, न्युक्लियर पावराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक आमी केपेबल नात. हें क्लियर आसा. हांची परिस्थिती अशी जाल्या मरे, उखलता जीब आनी तळ्याक लायता. गोंयांत येता कितें अनावन्समेंट करूंक जाय म्हणून करता, इलेक्शन लागीं पावलें की अशे परिस्थिती निर्माण जाता. गोंय आमचें इल्लेशें, गोंयाक लागून आज कायगांव न्युक्लियर पावर प्लांट आसा, थंयच्यान जो पावर जनरेट जाता तो गोंयाक कित्याक येना? नॅशनल ग्रिडांतल्यान आज आमकां पावर येता. तामनार प्रोजेक्ट ताणें आमचेर लादलो. तामनार प्रोजेक्ट करता आसतना तांणी फूल जे वेस्टर्न घाट आसा, जे आमचे सेन्सिटीव इको सेन्सिटीव एरियाज आसा, सँक्च्युरीज आसा, तातल्यान मदल्यान झाडां कापून नेचर डिस्ट्रॉय करून तांणी तामनार प्रोजेक्ट आज आमचेर लादला. भारत सरकार आनी गोंय सरकारूय म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, सोलर पावर प्लांट घालचे. आमी सबसिडी दिता, सबसिडीच्या नांवार कोणाक कितें मेळ्ळा तें म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना सरकारच म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, इकॉनॉमिकल एनवायरमेंटली सस्टेनेबल आमी लायटीचो वापर करचो, तेन्ना अशा सारके जे पावर प्लांट वीच कॅन डिस्ट्रॉय एंटायर गोंय इफ समथींग गोज रॉंग, अशें कित्याक गोंयांक हाची गरज आसा? हो मोठो प्रश्न आसा. सो करपाक जाय म्हणून कितें करचें न्ही. गोंय राज्य ल्हान आशिल्ल्यान हांगा आमी केन्नाच अणु उर्जा प्रकल्प हाडचे नात. विरोधी पक्षफुडाऱ्यां कडेन विशय नाशिल्ल्यान ते फकत फटीचो प्रचार आनी लोकांची दिशाभूल करपाक सोदतात, असो आरोप करीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलें. मनोहरलाल खट्टरजी येऊन गेले. ही इज अ पॉवर मिनिस्टर, आणि पॉवर मिनिस्टरचो रिव्ह्यू घेता आसतना म्हणजे पुराय तेंच्यांनी राज्यांत पॉवर कशी जनरेट जाता. आमी खरें म्हणजे पॉवर डिपेंडंट स्टेट. आमी पुराय पॉवर आमकां जाय ती म्हणजे साऊथ वेस्टर्न ग्रीड आणि महाराष्ट्र ग्रीड ह्या दोन्ही ग्रिडा वयल्यान घेता. फक्त 90 किलोवॅट ही जी आसा पळय तिकीच आमी आतां सोलार पावराचेर तयार करपाक लागलेले आसा. तांच्यांनी विचारलें की वेगवेगळ्यो अल्टरनेटिव्स खंयच्यो, तुम्ही सोलार पावर कितली करता, विंड पावर कितली करता, तुम्ही हायड्रो पावर कितली करता. पण योगायोगान आमच्याकडे हायड्रो पावरय जावपाक शकना. आमच्याकडे विंड पावरची टेक्नॉलॉजी जी आसा म्हणजे ज्या पद्दतीचे आमी समुद्र तटाचेर असल्या कारणान आमच्याकडे विंड पावर जावपाकूय बरीचशी कठीण आसा. आणि न्युक्लियर पावर तर आमी हाडचेच ना, पण त्याच्या तोंडात आमी कदापि हाडचे ना. पण त्यांच्यानी म्हटले की तुम्ही अल्टरनेटिव्हचो विचार करपाचा, अशें फक्त म्हटला. आपल्या प्रेसांतल्यान त्यांनी सांगला की गोंय सरकारान ज्यो अल्टरनेटिव्ह पावर्स ज्यो आसा तितून मागीर न्युक्लियर पावर येता आसतली तिचो विचार करपाक जाय हें म्हटला. पण हे सांगपाक लागले की गोंय सरकार न्युक्लियर पावर हाडटा म्हणून. अरे विचार तरी करपाक जाय. येदेशे गोंय आमी न्युक्लियर पावर कित्याक हाडटले आनी कितें गरज आसा आमकां? विषय कांयच मेळना जाल्यार काय खंय तरी ठोव ठोव करप आनी लोकांची दिशाभूल करप हें काम फक्त काँग्रेसवाल्या कडेन आहा. आपल्या कार्यकाळात तर त्यांनी कांयच केलें ना. आनी आमकां गोंयची चिंता आसा, आमकां एनवायरमेंटाची चिंता आसा, गोंयच्या लोकांची चिंता आसा. कदापि आमी हांगासर न्युक्लियर पावरचो प्रोजेक्ट हो गोंयांत कदापि येवचो ना या 100% म्हणपाक शकता. म्हापसा सत्ताधार कॉम्प्लेक्साच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ही घडणूक मंगळारा रातच्या 8 वरांचेर घडली. सुदैवान कोणाकूय जिवीतहानी जावंक ना. गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खातें, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला. गोंयांत बेकायदेशीर सोरो ना जाल्यार दर म्हयन्याक चॅक पोस्टांचेर लाखांनी रुपयांचो सोरो धरतात कसो, हाची जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिवची अशी मागणी आपान केल्या.
गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्यान अबकारी वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो. सोरो तयार करपी डिस्टिलरींनी अबकारी खात्याचो एक अधिकारी तैनात आसता. सोरो तयार करचो पडलो जाल्यार इथायल अल्कोहोलाची गरज पडटा. हे इथायल अल्कोहोल काडपाचे आसले जाल्यार अबकारी अधिकाऱ्याची परवानगी लागता. चेक पोस्टार सोरो धरलो म्हणून तुमी आयकलेच आसतले, पूण चेक पोस्टार सोरो धरचे पयलीं तो सोरो खंयच्या डिस्टिलरींनी तयार जाला हे कोण कित्याक सोदून काडिना? अबकारी अधिकारी तैनात आसूनय गोंयच्या डिस्टिलरींनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणान सोरो कसो तयार जाता असो प्रस्नय आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान उपरासलो. गोंयांतल्यान एक लिकर स्कॅम, एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना म्हणून खुबसो काळ जालो. म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलिस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सीमेर धरताले. मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत सोरो धरलो. जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, जे डिस्टिलरीज गोंयांत आसा त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता. आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदतां की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉयंटेड आसता तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता. आतां इथायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसता अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता. ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड. सो तातूंत जर 1 लिटर सुद्दां जर इथायल अल्कोहोल, बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉयंटेड आसता ताच्या परमिशना शिवाय, ताच्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना. अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टील आनी मॅन्युफॅक्चर हो मोठो प्रश्न आसा आनी सरकाराक हाजें कांयच खबर ना. अशें कशें जावपाक शकता? बेकायदेशीर सोरो व्हरपा खातीर चेक पोस्टार एका ट्रका फाटल्यान 25,000 रुपयांची लाच दितात. हे पयशे वाहतूक, पुलीस आनी अबकारी खाते तशेंच खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां अशेंय आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आज एका ट्रका फाटल्यान म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्रायब्स दिल्यो वता फॉर गेटिंग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आनी ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता ते आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलिओ, ताणें हाजे भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणान लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता. ज्या डिस्टिलरींतल्यान हो सोरो भायर सरलो थंयच्यान भायर सरलो कसो हो मोठो प्रश्न आसा. ती डिस्टिलरी, तो ट्रक जो धरलो ताजो मुवमेंट जो आसा खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान सुरू जालो आनी खंय पर्यंत पावलो हे कळपा सारकें आमचो सरकार म्हणजे हे न कळपा सारकें आमचो सरकार अनाडी आसा. ह्या आजून पर्यंत तुमी आयकलां की गोंयांत एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर सस्पेंड जाला म्हणून, किंवा एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर एका डिस्टिलरीचेर इरेग्युलरिटीज मेळ्ळ्या म्हणून ट्रान्सफर जाला म्हणून? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना आसा. आनी कारण आज सरकार खंय तरी हातूंत इनवॉल्ड आसा काय हो मोठो प्रश्न आसा. तर गोंयांत इलिसीट लिकर ना म्हणपी चीफ मिनिस्टर आज आमकां उत्तर दिवपाक शकता काय की हो सोरो दर म्हयन्याक लाखांनी रुपयांचो सोरो धरता कसो जर गोंयांत इलिसीट लिकर जायना जाल्यार? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मे महिन्याच्या 6 तारखेर पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपी ट्रका सयत सुमार 2,88,93,000 सोरो जप्त केल्लो. ही कारवाय अबकारी खात्याचे उपनिरीक्षक देवू राऊत हांणी केल्ली. मात ताच्या ह्या कारवाये उपरांत रोखडोच ताच्या बदलेचो आदेश काडलो.
समेक उपनिरीक्षक देव रावत हांणी हेर अबकारी अधिकाऱ्यांसयत पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर एक ट्रक आनी तातूंत आशिल्लो सुमार 2,88,93,000 सोरो धरिल्लो. हरियाणासून येयल्लो तो. हरियाणासून ट्रक आयिल्ले. आमी ते ड्रायव्हराक सुद्दां कॉन्टॅक्ट केले आतां मेळपाक. तो म्हणटालो हरियाणासून हाडल्या म्हणून. ते कशें म्हणजे इलिगल आसा काय कशें कितें? इल्ली ताका परमिटच नाडले. आमचो गोवा परमीट ताका नाडले. ओके. केन्ना धरले सर हे? 6 तारखेक. 6 तारखेक सर. ऑलमोस्ट कितले बॉक्स कशें कितें ते एक? ते 5.5 बॉक्सां ओके. फॉरेन लिकर. फॉरेन लिकर सर. आणि टोटल अमाऊंट बी सगळे धरून व्हेकल अमाऊंट म्हटल्या गाडी धरून तेजे 289 जाता. 289 2 कोटी 90 लागत जाता. ओके ओके ओके. बरो आमी सीज केला. ओके हां सगळं सीज करून दवरला आमी सकयल. हां. गाडी दवरली. अच्छा. ओके. आता त्याची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. फुडें चालू आहा. ओके सर. यस. आपका नाम क्या है? रंजीत. आप ये गाड़ी किसका लिकर पकड़ा है ना? इस गाड़ी में लिकर पकड़ा है ना? दारू दारू वाला है. हाँ दारू वाला. किधर जा रहे थे आप? मैं जा रहा था गोवा. गोवा? हाँ। हरियाणा से गोवा जा रहा था. हरियाणा से गोवा. कितना दारू पकड़ा है इसके अंदर? कुल मिला के इसमें 700 पेटी था. मतलब कितना अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट तो मेरे को नहीं पता है. अच्छा. हाँ, ये री-स्पोर्ट के लिए आया था ये. हाँ। गोवा से बाहर जाता है ये. हाँ। ये गोवा में खाली करा के बाहर भेजते हैं लोग. पर आपको कि- गाड़ी पकड़ गया है. इधर पकड़ा? हाँ. हाँ रुको रुको इधर. हाँ जी, हाँ जी. आप ड्राइवर है? हाँ, ड्राइवर है. ओके. अभी कब पकड़ा है? 5 तारीख में. 5 तारीख को पकड़ा. हाँ जी. कितना पेटी बोला आपने? 700 पेटी. अभी इसका अंदर है अभी क्या? नहीं, पूरा इन्होंने अपना वहाँ गोदाम में खाली करा लिया है. ओके. इनका जहाँ ऑफिस है ना, यहाँ पीछे नीचे में, वहाँ उसमें खाली करा लिया है लोग. अच्छा. अमाउंट आपको पता नहीं है? नहीं, अमाउंट का हमको नहीं पता. आप किधर से हरियाणा से लेके आ रहे थे गोवा? हरियाणा से लेके आ रहा था गोवा. स्पोर्ट के लिए आ रहा था. अच्छा. आपके पास कुछ परमिशन वगैरह था? परमिशन जो था माल का पेपर में यहाँ ऑफिस में साहब लोग को जमा करा दिया. ओके. जी सर. आपका सेट वगैरह आपको कांटेक्ट किया क्या? नहीं. हाँ, सेठ जी ने जो यहाँ का जो बुलाए थे माल, वो आए थे तो वहाँ गए थे, कोर्ट वोट में गए थे. उसके बाद बोले कि सोमवार को गाड़ी छूट जाएगी. छुट्टा आज? अभी तो उन लोग आए नहीं, बोले कि शाम तक छूटेगी. अब देखिए क्या होता है. ओके ओके ठीक है. जी सर. चलिए. आपका शुभ नाम क्या बोले? रंजीत. रंजीत. सरनेम? रंजीत पासवान. ओके ओके. जी सर. या. मात ह्या कारवाये उपरांत आता उपनिरीक्षक देव रावताची बदली केल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला. फाटले फावटी अशेच वेंचणुकेच्या काळात चोरया सोऱ्याची येरादारी धरिल्ल्या अधिकाऱ्याचो सरकारान सत्कार केल्लो, पूण ह्या फावट ताकतिकेन बदली केली. तेन्ना हाचे फुडें सोऱ्याची तस्करी करप्यांक अटक करप काय सोडून दिवप असो प्रश्न आता ह्या खात्यात कामाक आशिल्ल्यांक उपरासला. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. कर्नाटकाच्या येवजणे प्रमाण म्हादयचें उदक गुणायलें जाल्यार गोंयचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो दावो राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन केल्लो. ह्या दाव्याक आरजीपीन खर विरोध केला. एनआयओ ही भाजपाची डबल इंजिन सरकाराचीच एक शाखा आशिल्ल्याचो आरोपूय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो. पळयात पुराय बातमी. म्हादयच्या उदकाक लागून गोंय आनी कर्नाटका मदीं कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा. कळसा भांडुरा प्रकल्पा वरवीं म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत व्हरपाचो कर्नाटकाचो प्लान आसा. कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुंवडायलें तरी गोंयचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो निश्कर्श राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी एका अभ्यास निबंधांतल्यान काडलो. गोंयच्या उदकाच्या उपलब्धतायेचेर ह्या प्रकल्पाचो कमी परिणाम जातलो खंय, ह्या प्रकल्पाचो गोंयच्या सैम, शेतां आनी उदका साठ्याचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. म्हादय विशीं एनआयओन दिल्ल्या अहवालाचेर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान खर टिका केल्या. भाजपान म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो प्लान केल्याचो आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो. आयकयात ताचें म्हणणें. हेच्या मदीं कर्नाटकाक म्हादय दिवपाची प्रॉमिस ही बीजेपीचो होम मिनिस्टर अमित शाह हेणे हेच्या पयलीं बेळगांवच्या मिटिंगेक केल्ली आसा. आमची गोंयची म्हादय कर्नाटकाक ऑलरेडी ह्या बीजेपीन विकपाचो प्लॅन केल्लो आसा आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट जो काँग्रेसचो गव्हर्मेंट जो कर्नाटकान आसा तो म्हादय डायवर्ट करपाक लागून नेटान काम करीत आसा. ताका बजेट एलोकेशन दीत आसा, लोकांक लँड एक्विजिशनाचे नोटिसीस धाडीत आसा, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केल्लो आसा. फक्त एका परमिशनाक ते रावल्या की कालच्या डेटीर एक रिपोर्ट आमी पळयलो
एक न्यूज आर्टिकल आम्ही पळयले आणि आमकां एक शॉक कसो बसलो की कितें चल्लां काय म्हणून. आनी हो बीजेपीचे डबल इंजीन गोंयकारांक सामकोच फोंडान घालता काय हो प्रश्न आमकां पडलो. इतले जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आनी आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता. कालचो रिपोर्ट आसा हिंदुस्तान टायम्स, तुम्ही पळोवपाक शकता, मे 12, 2025. हितून हेडिंग आसा कर्नाटकाच प्लॅन फॉर डायवर्टिंग महादय रिव्हर वोंट हॅव मच इम्पॅक्ट ऑन गोवा. कोण म्हणटा? NIO सायंटिस्ट, NIO हायड्रोलॉजिस्ट, जे उदकाची स्टडी करता पळय ते सायंटिस्ट. NIO आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान, रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन. NIO कोणाच्या अंडर येता? सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर. हे त्यांचे हेडक्वार्टर. आता हे व्हडले स्टेटमेंट हे सायंटिस्ट करता की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार गोंयचेर हेचो इम्पॅक्ट पडचो ना म्हटल्यार कितें? फ्रॉम 1989 आमचे गोंयचे सायंटिस्ट, गोंयचे एक्सपर्ट पॅनल तेंच्यांनी कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसा की गोंयचेर इफेक्ट कितें जातलो तो. आमच्याच जमनीन रावन आमचे म्हादयचे उदक पिवन ही NIO गोंयकारांकडे गद्दारी करता हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. ते सायंटिस्ट आसूं नाल्यार कोणूय आसूं, आमी तांकां एक्सपोज करीत रावतले. आनी हे काँग्रेस जे सरकार जे तेंचे डबल इंजीन जे कर्नाटक, सिंगल इंजीन जे कर्नाटका आसा, जे डबल इंजीन वांगडा मेळोन काम करता, हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक सोंपोवपाचो फूल षडयंत्र हेंच्यांनी केल्लो आसा. गोंयची म्हादय विकून गोंय काबार करपाचो हेंचो प्लॅन जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भारत आणि पाकिस्तानामधल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई दळाक भेट दिली. ताणें हवाई दळाच्या अधिकारी आनी सैनिकांची भेट घेतली. पाकिस्ताना आड हवाई दळान राबयल्ल्या ऑपरेशना विशीं चर्चा करून सैनिकांचें अभिनंदनूय केलें. भारत आणि पाकिस्तानामधल्या युद्धबंदी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबातल्या आदमपूर हवाई तळाक भेट दिली. सैनिकांची भेट घेतल्या उपरांत तांणी सोशल मिडियाचेर बरयला, आयज आपूण आदमपुरातल्या हवाई दळाच्या तळार वचून शूर सैनिकांची भेट घेतली. धैर्य, दृढनिश्चय आनी निर्भयतेचे प्रतीक आशिल्ल्या लोकां वांगडा रावप हो एक खास अनुभव आशिल्लो. आपल्या देशा खातीर समर्पित आशिल्ल्या देशाच्या सशस्त्र दळांचो आपूण उपकारी आशिल्ल्याचेय तांणी आपल्या संदेशात बरयला. जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया. वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है. आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा. आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया. 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए. 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई. आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही. भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश. जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी
धूल चटा दी है। दुसरे वटेन जम्मू काश्मीरातल्या शोपियानात लष्कर ए तोयबाचे दहशतवादी आणि सैनिकांमदी फारपेट सुरू आसा. ह्या ऑपरेशनात सैनिकांनी आतामेरेन 3 दहशतवाद्यांक मारले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 10 AM बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न